आरोंदेकर सर तुमचे लागे की तुम्ही सगळ्यांक येवकार भेटोचो. लेजिस्लेटिव्ह अफेअर्स श्री माविन गुदिनो सर, अध्यक्ष जिल्हा पंचायत नॉर्थ श्रीमती रेश्मा बांदोडकर, अध्यक्ष साउथ श्री सिद्धांत गांवस देसाई, MD GWMC Mr. Harish Adkonkar, my colleague Prasid Naik. Present here are other dignitaries present here, Upadhyaks, ZP members, Sarpanch, Deputy Sarpanchas, Panchayat members from across the state of Goa, CEOs of ZP, Taluka Nodal Officers, Swayam Mitras, Block Development Officer, Panchayat Secretaries, esteemed colleagues, ladies and gentlemen, a very good afternoon to all. It gives me immense pleasure to extend a warm and heartfelt welcome to each one of you on the occasion of National Panchayat Day. Today we have gathered here as this day is the day, 24th April is the day to mark the establishment of Panchayati Raj system, which plays a crucial role in grassroots democracy. It commemorates the coming into force of the 73rd Constitutional Amendment Act, strengthening the grassroots democracy, empowering rural citizens, decentralization of power, recognizing Panchayat's role in development to reaffirm our collective efforts towards building a cleaner, greener, and more sustainable Goa in alignment with vision of our Prime Minister and of our government, Vikasit Bharat and Swachh Bharat mission. At the very outset, I take this opportunity to express our deep gratitude and respectful welcome to our chief guest, our young and dynamic leader, our Chief Minister, Dr. Pramod Sawant sir, for sparing his valuable time and gracing this occasion with his esteemed presence and for his continuous guidance and leadership in driving transformative initiatives in the Panchayat sector. I also warmly welcome the Honorable Minister for Panchayat, Mr. Maviin Gudino sir, for his constant encouragement and support to strengthen Panchayat Raj institutions in Goa. I extend special welcome to North Goa Jilla Panchayat Adhyaksh Srimati Reshma Bandodkar and South Goa Jilla Panchayat Adhyaksh Siddhant Gaus Desai. I also welcome Upadhyakshas, members of Jilla Panchayat, all Sarpanchas, Deputy Sarpanchas, Panch members, CEOs, TNOs, SMs, BDOs, Panchayat secretaries present here today. You are the pillars of local governance, and it is through your dedication and active participation that the vision of Goa can truly be realized. Friends, National Panchayat Day is not merely a day for celebration. It is a movement, a call for an action. It reminds us that sanitation, waste management system, and cleanliness are people's mission that requires collective ownership. Each panchayat, each villager, and each citizen has a role to play in making cleanliness a way of life. And I am sure that all the elected representatives will significantly contribute to improving the quality of life in rural areas. On this day, let us renew our pledge to work hand in hand to ensure proper waste segregation, effective waste management, and nurture the awareness that transforms our villages into model of cleanliness and sustainability. On this note, I once again welcome you all and look forward to a fruitful and collective action in days ahead. Thank you. Jai Hind, Jai Goa. देव बरें करूं सर. आमी माचयेवेल्या सगळ्या मानेस्तांक मायमोगाचो येवकार भेटोया. मागता शर्मिला वेर्णेकर हांच्या लागीं की तांणी भोवमनेस्त मुखेलमंत्र्यांक येवकार भेटोवचो. समीक्षा प्रियोळकर येवकारतात. भोवमनेस्त श्री माविन बाब गुदीन हांकां. मीरा रिवोणकर तुमच्या लागीं मागता डिरेक्टर श्री महादेव आरोंदेकर हांकां येवकार भेटयात.
कलिमून हांचे लागीं मागता तुमी श्री हरीश अडकोणकर हांकां येवकार दियात. अनिशा मापारे तुमच्या लागीं मागता मॅडम रेश्मा बांदोडकर हांकां येवकार दियात. शर्मिला वेर्णेकर तुमी येवकार भेटयतात श्री सिद्धार्थ गांवस देसाय हांकां. मीरा रिवणकर श्री प्रसिद्ध बाब नायक हांकां येवकार जाता. देव बरें करूं. जांचे फुडारपणा खाला पंचायत वेवस्था अदीक सक्षम जायत आसा, दूरदृष्टी आनी विकासाचे संगम आशिल्ले अशें पंचायती राज मंत्री श्री माविन बाब गुदीन हांचे लागीं मागता की तुमी तुमचे विचार मांडचे. आयचे हे पंचायती राज डे सेलिब्रेशन जे हांगा जाता ते आमचे मुखेल पावणे आमचे यशस्वी चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत तसेच हांगा उपस्थित नॉर्थ गोवा जिल्हा प्रेसिडेंट बाय रेश्मा बांदोडकर, सावथाचे आमचे प्रेसिडेंट जिल्हाचे बाब सिद्धार्थ गांवस, बाब हरीश अडकोणकर आमचे MD गोवा वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशनाचे, माझे डायरेक्टर बाब महादेव अरुंदेकर, तसेच बाब प्रसिद्ध नायक आमचे डेप्युटी डायरेक्टर पंचायत, तसेच माझ्या ऑफिसान अटॅच आसलेले आमचे हांगा सगळे गव्हर्मेंट ऑफिशियल्स, एडिशनल डायरेक्टर पंचायत, BDOs, तसेच सेक्रेटरीज, सरपंचीस, पंचीस, डेप्युटी सरपंचीस, तसेच सगळे पंच मेंबर आणि मोगाड इश्टांदो, आपखुश साहब हांगा उबे रावता तेन्ना खूब आनंद जाता की पंचायती राज डे जो 24 तारखे आसलो तो आज आमी मनयता. 24 तारखे आमच्या माननीय मुख्यमंत्र्याचो वाडदीस आसलो आनी तेन्ना आमकां तेजो वाडदिसूय इक्वली इम्पॉर्टंट जे तरेन तेणें शासन चलयलां आनी राज सांबाळला. सो हांवें येवजिल्लें की ते दिसा दवरनाका, एटेन्शन पंचायती राजाचेर वचपा जायना आनी तुजेंय वचपा जायना, दोनी इम्पॉर्टंट आहा. म्हणून आज आमी हो पंचायती राज डे सेलिब्रेट करता आनी हे आख्खे आमच्या देशान असो ते सेलिब्रेट करता. पंचायती राज डे, पंचायती राज म्हळ्यार कितें तुमकां सगळ्यांक खबर आसा. ग्रासरूटार जी डेमोक्रेसी आसता, जे आमी म्हणटा राजकारण जे मुडावीक सुरू जाता, डेव्हलपमेंट जो मुडावीक सुरू जाता, हेजो जोडपाल कसो जावचो, लोकां खातीर तसो बरो वापूर करून कशें आमचे गोंयचो सांबाळ बरे भाशेन जावचो, हांव तरी समजता. आमी जे म्हणटा आमचे भांगाराचें गोंय आमी म्हणीत आसता, सगळ्यांक खबर आसा गोंय म्हणल्यार कितलेय तरी टिका येवन कितेंय तरी आमकां क्रिटिसायज केले, गोंय केन्ना लोक आपले मनांतले काडून उडोवपा ना. आनी इतले सगळे कितें जाता ते वातावरण सुद्दां चलोवन गोंया कितले लोक येयत आसा ते एक उदाहरण जावन आसा की गोवा वील कंटिन्यू टू बी गोवा. आनी हो सांबाळ हांव समजता एक खेरीत भाशेन मोस्ट इम्पॉर्टंट योगदान जे आमी म्हणटा सगळ्यांत चड आसा तुमचे पंचायतीचे आसता. म्हणून तुमकां शाबासकी, तुमी तुमकांच ताळयो मारा सगळे सरपंचा लागून पंचां लागून. तेच भाशेन जिल्हा मेंबरांकूय हांव उनुनीत परबी दिवपाक सोदतां. जिल्हा बॉडी स्टॅब्लिश जाला तेन्नासून तेणी बऱ्यांतले बरें काम केल्लें आसा. एवरी टायम कितें ना कितें इम्प्रूवमेंट आसता, जे नवीन कितें तरी ते आपले वॉर्डान आपले डेजिग्नेटेड एरिया जे जिल्हा एरिया आहा ते करीत आसता. म्हणून इतलो आमकां सुदार दिसता. आनी खऱ्या अर्थान तुमी पळोवपाक गेल्यार आज आमी प्रगती करता तेन्ना खुबश्यो न्यू वस्तूय आमी केला. आमचे माननीय प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत मिशन SBM 1 जालें, 2 जालें, 3 जालें. कशें निवडसाण आख्खे देशान हाडपाची ती तेणें आमकां तो मार्ग दाखयल्लो आसा. आनी हेजेर आमचे मुख्यमंत्री सारके इंट्रस्ट घेवन
प्रत्येक पार्टी कितें कितें चेंजीस करीत आसता आनी हांव जाणा तो हिंगा कितें तरी म्हाका तेणें घोशणा केल्ली जाय अंडर मॅनेजमेंट ऑफ गार्बेज पंचायती आनी कितें मदत जावची जिल्ला आनी कितें मदत जावची तेंचें योगदान आनी कितें बरें आसचें आमी एक लक्षांत दवरपा जाय विकासाची पावलां विकासाचें काम इन्फ्रास्ट्रक्चराचें बांदकाम जायत रावतलें तितून योगदान तुमचोय आसतलो आमचोय आसतलो सरकाराचो आसतात पूण तेच बरोबर गोंय तरी खऱ्या अर्थान सांबाळटले जाल्यार सगळ्याहून व्हडलो कार्यक्रम हांव तरी समजता अंडर स्वच्छ भारत मिशन जो आमी घेतलेलो आसा आमी 3 पावले हें कितलें सक्षम आसा कितले आमी हितून सफल आसा तेजो निकाल तरी बरो आसतलो जाल्यार गोंय जशे भाशेन आमी सांबाळपा सोदता तेजो बरे भाशेन सांबाळ जातलो प्रगतीचे उलयतना म्हाजेच आतां कार्यकाळांत मीन्स दॅट आय एम पंचायत मिनिस्टर म्हाका दिसता 32 न्यू पंचायत घर आख्खे गोंयान हूंय ना हूंय आमी रेनोवेट केला न्यू बांदला म्हणजे न्यू आमी बांदून दिल्ली आसा कितलीचशी तितलीच आनी प्रपोजलां सँक्शन केला आनी थोडी वर्क इन प्रोग्रेस म्हणजे आउट ऑफ 192 पंचायत लक्षांत दवरा मोर दॅन हाफ ऑफ देम आर गेटिंग न्यू इन्फ्रास्ट्रक्चर तुम्ही जाणा एक न्यू ऑफिसान बसले बरे सगळो इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा डिजिटल प्लॅटफॉर्म आसा हूंय कनेक्ट जावपाक शकता लोकांकूय एक सोंपेपण मेळटा आपले पंचायतीन आपली सर्टिफिकेट मेळटली काय ना आनी आतां हिंगा सांगला तशें तुमकां ल्हानशे व्हिडिओन तुरंत तुमकां तो म्हणजे ती सर्टिफिकेट ऑनलायन गेले जाल्यार मेळटा इन्फॉर्मेशन मेळटा पंचायती बद्दल तुमचे फंक्शनींग पळोवपाक जे मिनिट्स आसता पयले बरयताले मागीर म्हयन्यान बरयताले केन्ना थोडे स्पेस धरून आनी कितें थिंगा दुसरें जातालें आज ऑनलायन रोखडे म्हणजे हेड ऑफिसा पावता आनी तांकांय हूंय वचपाचें तें वचोन मॅनिप्युलेशन करपाक हो जागो उरना ट्रान्सपरन्सी येयल्ली आसा एटेंडन्स जी आसा आमी डिजिटल म्हणजे फुटप्रिंट थिंगाय हाडलेले आसा AI बेस्ड एटेंडन्स हें कितें दाखयता जे तुमकां खबर आसा सगळे तशें करना हांव सगळ्यांक दोश दिवपाक सोदना पूण थोड्या लागून दोन चार्ज आहा तेन्ना सांगतले एक उमके पंचायतीन आसा दुसरो सांगतलो थिंगा आहा तो हुंयच ना तो घरा कडेन आहा हें आतां काबार जालें आनी टायमार एम्प्लॉई सुद्दां येवपाक शिकिल्ले आसा इतलें जालां की जे पंचायतीन AI बेस्ड एटेंडन्स आमी इंट्रोड्यूस केले ते आतां सगळे जाण आपुणूय इंट्रोड्यूस करपाक सोदता अशे एक्के अनेक रिफॉर्म आमी पंचायतीन हाडलेले आसा सर्विसीस ऑनलायन आमी केलेले आसा आनी हें कित्याक केलां कित्याक लोकांक सोंपेपण मेळपा जाय आनी गोवा एक ल्हान राज्य जालें जाल्यार वी हॅव टू बी द बेस्ट एज फार एज फंक्शनींग इज कन्सर्न आनी हें आमी करून दाखयल्लें आसा म्हणून आमकां प्रत्येक पार्टी इवन नॅशनल लेवलार सुद्दां आमकां एवॉर्ड मेळत आसा आनी आज तुमचे मदले सुद्दां सरपंच जे कोण लॉंग टर्म आसा लोक केन्ना एक मनशा परत परत निवडून हाडटा कितें हाडटा की तुमी बरें काम करता कितें हाडटा तुमी कितें तरी तुमचे वॉर्डान करता आनी करून हें काम दाखयता म्हूण हांगा तांकांय आमी एवॉर्ड करतले म्हणजे तेंची आनी स्फूर्ती वाडटा आनी काम करपाक दुसऱ्यांकूय दिसता आपल्याकूय तशें एवॉर्ड मेळचे तशें पंचायत फंक्शनींग कोण बरें काम करता तांकांय आमी म्हणजे आमी एक संद मेळटली एवॉर्ड घेवपाक आनी आपुणूय ते भाशेन करतले म्हूण करून दाखोवपाक म्हाजी एकूच म्हणणी आहा थोड्यो पंचायत इतले बरें काम करता इवन सरकाराचे जी इन्स्ट्रक्शन आसता आतां AI एटेंडन्स कर तेणी केलें डिजिटल उमक्यो डेटा फीड करून हें कर तेणी काम केलें थोड्यो पंचायत त्यो करपाक शकता सगल्यो कित्याक करपाक शकना हो म्हाका तुमचे कडेन एक प्रस्न विचारपा जाय ज्यो पंचायत करना ते आमी जाणा डिजिटल फुटप्रिंट आसतले जाल्यार तुमकां हांव समजता एक टॅक्निकल पर्सन जाय ऑल 191 पंचायत जी फायल ऑलरेडी मूव जाला आतां बिफोर एंड ऑफ मे आनी हांव मान्य मुख्यमंत्र्याकूय सांगता डिप्लोमा होल्डर जो टॅक्निकल एसिस्टंट म्हूण आसतलो प्रत्येक पंचायती सरकारा तर्फे तो आमी दितले हे ऑलरेडी निर्णय घेयला सीएमान ती फायल क्लियर केला कित्याक आमी बेश्टे तुमकां सांगले आमी करतले आनी ते जायना जाल्यार तेजो कांय फायदो ना तेका लागून आमकां जाय एफिशियंटली तुमी चल्लले आनी एफिशियंटली तुमी फुडें गेल्ले आमी केन्नाच पंचायती राज इन्स्टिट्यूशन जे आमी म्हणटा
आमकां मान्य आसा ग्रासरूट डेमोक्रेसी इफ इट वर्क्स वेल द कंट्री वर्क्स वेल. गोंयान पंचायत सारक्यो बरे भाशेन चल्ल्यो आमचे सगळे राज सारके चलतले. आनी प्रत्येक खेपे तुमी पळयला तुमी एकदा बरे डिसिजन घेता, एकदा आमी रॉंग डिसिजन घेयल्या तुमी ते ग्रामसभा म्हणनाका, तुमी ते इश्यू हाडून आमचेय दोळे उगडटा. पूण एकदा कितें जाता तेंय तुमी लक्षांत दवरपा जाय. जशें ओल्याचेर सुके जोडटा, सुक्याचेर ओले जोडटा. आज काल वातावरणूय अशें जालां, बरें तें सुद्दां वायट म्हणपा ही आतां एक प्रक्रिया जाल्ली आसा. हे फुडारा आमकां डेव्हलपमेंटा खातीर वायट, वायट तें सदां वायटूच आसतलें, बरें तें सदां बरेंच आसतलें. पूण हें अशें उरतलें जाल्यार तुमचो एक व्हडलो रोल आसा. लिडर जेन्ना तुमकां म्हूण लोक निवडून दिता तुमच्या वॉर्डांनी, लिडर म्हूण जेन्ना तुमकां सरपंच तुमचे पंच निवडून दिता वा डेप्युटी सरपंच म्हूण तुमकां निवडून दिता, कितें तरी तुमचे लोक एक विश्वास दवरता, तेन्ना तुमची लिडरशीप थिंगा येवपा जाय. इट शूड नॉट बी फावंड वॉन्टिंग. तुमी मागीर सगळे धांवल्या भाशेन सगळे एक क्रावड आहा म्हूण गेले आनी एग्री जाले जाल्यार खंयचेच डेव्हलपमेंट आनी गोंय फुडें आमी व्हरपाक शकपाना. पूण हांव खात्रेन सांगता, गेल्या ते 4.5 वर्सां जशें हांगा डॉक्टर प्रमोद सरकारान काम केलां, दोळ्या समोर दिसता कितलो विकास आख्खे गोंयान सबंद जाल्लो आसा तो कोणूच ना म्हणपाक शकना. हे आमी भाशणान सांगना, दोळ्या समोर दिसता. एक ल्हानशी स्टेट, 2 एअरपोर्ट चलता, एकट्याचेर प्रोपागंडा बंद जातलो जालें जावना. ब्रिज, तिसरो ब्रिज मांडोवीचेर, 2 ब्रिज जुवारीचेर. आमकां नॅचरल हार्बर आसा. आज जे ट्युरिस्ट म्हणजे ते व्हडल्यो त्यो शिप्स येता तांकां घेवन ते येयनासल्यो त्योय येवपाक गोंयान सुरू जाला आनी व्हडले प्रमाणांत तेंचे एक पॅसेंजर टर्मिनल केल्ले आसा. हें कितें दाखयता? एक्सपान्शन. इंडस्ट्रियल सेक्टरानूय आमी एक्सपान्शन केल्लें आसा. बऱ्यो इंडस्ट्री गोंयान येता. वी आर व्हेरी चुजी, आमकां पोल्युटींग इंडस्ट्री ना. इतले आमी सगळे करतना आसतना सुद्दां एक लक्षांत दवरा, एक बेश्टो पुतलो आसल्यार तेजेर कोण टिका करपाना. काम करता, चड काम करता, चड डिसिजनां घेयला, हूंय ना हूंय टिका आसतलीच, हूंय ना हूंय विरोध आसतलो. पूण आतां इलेक्शन येवचे आदीं हे 2 वर्सां आसतना सुद्दां, 1 वर्स आसतना सुद्दां टिका, ग्रासरूट लेवलार सावन टिका. आनी जशें आमी म्हणटा गोरवां वयता जाल्यार एक गोरवां वयता जाल्यार सगळे धांव मारता तशें ते सायडीक. आमी गोरवां जावपाक उपकारना. आमकां चिंतपा बरी बुद्धी आसा आनी आमचे ग्रासरूट लेवलार लिडर बऱ्यांतले बरे लिडर आहा, तेणी आपली बुद्धी यूज करपा जाय. नाजाल्यार गोंय खंय तरी चुकतलें आमी पावलां मारता तेन्ना, आनी आमी चुकपा जायना. ही तुमकां म्हणजे यू हॅव इट इन यू. तुमचे भितरले रिगलोले कितें बरें करपाक गोंय आहा तें भायर काडा. थोडे कडेन प्रॉब्लेम आसतलेच, थोडे कडेन प्रॉब्लेमेटीक लोकूय आसतले. तांकां प्रॉब्लेम्स कोणा दुसऱ्या केल्ले बगर तांकां न्हीद पडना, चेंज जायना. दुसऱ्यांचे कितें वायट उलयले बगर तांकां न्हीद पडना. तांकां इग्नोर करा. तुमी जे बरें काम करता, कित्याक मेजॉरिटी तुमी लोक बरें काम करता म्हूण आज गोंय फुडें वयता. तुमचो व्हडलो योगदान आसा तें तुमी लक्षांत घेया तुमच्या मनान. फक्त सरकारूच एकटो करना. ताळयो मारपाक आमी सगळे जाण जाय पडटा. 2 हात जाय पडटा. तसो एक हात पंचायतीचो, जिल्ल्याचो, एक सरकाराचो. हेच भाशेन आमी सदांच शासन चलयलां, लोकांक आमचे मदें घेवन. म्हणून तिसरे खेपे जेन्ना म्हणटाले व्हेरी डिफिकल्ट, सरकार तिसरे फावटी येवपाना, येवन दाखयलें. डॉक्टर प्रमोद सावंत आसतना फुडाराकूय तुमकां दिसतलें. पूण हांव हिंग पॉलिटिक्स उलयना, हांव एकूच सांगता, तुमचे मदें बरें कितें आहा तें भायर काडा. पंचायत ग्रासरूट लेवल फंक्शनींग बरें जाल्यार आमचें आख्खें गोंय मुखार वयतलें. जेन्ना तुमकां डिफिकल्टी एक टायमा जाताली, आमची प्रपोजलां उरता, कांयच जायना, तेन्ना कितें केलें? तुमकां टॅक्निकल सेल दिलें. दुसऱ्या डिपार्टमेंटा कडेन धांवपड करपाची गरज ना. 6 म्हयने 1 वर्स फायल उत्ता म्हणटा ती गरज ना उरलेली. आमी आतां ताबडतोब तुमकां आमी ही फेसिलिटी दिल्ली आसा. एक टायमा सांगताले आमचें ऑफिस तें जुंता हावजान आसा तें पंचायत म्हळ्यार कोण इम्पॉर्टन्सूच दिना. आमकां एक गुडान कशें फंक्शनींग करता. आज तुमकां बऱ्यांतले बरें ऑफिस दिल्लें आसा. आमचे लोक येता तांकां बस स्टँडार देंवले, रोखडे पावले माल साय. हें कित्याक केलें? व्हेरी कॉन्शियसली. आमी पयशे मोडपा जाय बेश्टे मोडूना, बरे प्रिमायसीस घेवपा जाय बेश्टे घेवना. आमी फक्त तें केलां लोकांची सुविधा बरे भाशेन आसपा जाय म्हूण.
आणि प्रत्येक पंचायतींनी न्यू पंचायत घरां तुमचे बरे पंचायत ऑफिस इज ऑल्सो रिफ्लेक्टेड इन द फंक्शनिंग. आनी ताका लागून आज पंचायतीन आमी ओरान सांगपा शकता कितें तरी बरें काम चलता म्हूण. हे भाशेन म्हाका हांव मुद्दम सांगपा सोदतां तुमकां एकदां फंड सुद्दां उणें जाता आनी आमी आदले घेवन आसा म्हणून थोडे पंचायती तुमकां फंड्स मेळना. ते सुद्दां हांव रिविजन करतलो मान्य मुख्यमंत्र्याची परवानगी घेवन. तुमी जाणा फॉर्म 10 तुमी भरता, मोर देन 40 lakhs कोणाचें इन्कम आहा जाल्यार तुमकां GIA फंड्स बाकीचे थोडे दुसरे फंड्स तुमकां मेळना. हें रिवायज करपा जाय फॉर्म्युला. हें केन्ना डिसायड केल्लें? 20 वर्सां पयलीं, 25 वर्सां पयलीं. हें रिवायज केले बगर तुमकां फंड्स आनी स्कीम कश्यो मेळटल्यो. गार्बेज कलेक्शनां, गार्बेज मॅनेज करपा म्हाका याद आसा हांव जालां तेन्ना एक स्कीम इंट्रोड्यूस केल्ली. जे कडेन मॅक्सिमम गार्बेज जनरेट जाता चड फंड्स, ल्हान ल्हान पंचायतीकूय फंड्स, बाकीच्यांकूय फंड्स. हेजेरूय हांव रावतां. मान्य मुख्यमंत्री तेजेर कितें तरी घोशणा करून तुमकां आनीकूय फंड्स दितलो. एक तुमी लक्षांत दवरा, हायवेचेर पिशव्यो काडून गार्बेज उडयताले ते विलेजींनी हायवेचेर, दीस शूड बी समथींग ऑफ द पास्ट. हें आनी जावपा जायना. हें तुमी करतले म्हूण हांव ती खूब अपेक्षा दवरतां. आनी हे भाशेन आमी तरी फंक्शनींग केलें आनी तुमी सगल्यांनी आमकां हातभार लायलो जाल्यार गोंय खरें फुलतलें. गोंय जे बरे रितीन आमी दवरपा सोदता आनी जे आमी म्हणटा आमचें सोपुल्लें म्हणजे इतलें सुंदर गोंय ते बरे भाशेन आमी सगळे दवरपाक हातभार घालतले जाल्यार तुमचें योगदान तितलेंच बरें जावं दी. आनी हांव तरी जाणा तुमी डेफिनेटली तें काम तुमचें बरे भाशेन करतले म्हूण म्हाका तरी अपेक्षा आसा. आनी ताका लागून तुमचे मदले थोडे सरपंच, तुमचे मदले थोडे पंच इनिशिएटीव घेवन, आजकाल फक्त सरकाराचेरूय डिपेंड ना, केन्ना CSR फंड्सूय येता, एका एप्रोच करून कशेंय करून आपले वॉर्डान कामां करून दाखयता. हें कित्याक जाता? बिकॉज यू हॅव द कमिटमेंट. आनी तो कमिटमेंट तरी तुमी सारको दाखयलो. आमी तुमकां मदत करपाक सदांच सरकार म्हूण आसतले, आज पुसान आसा आनी फुडाराकूय आनीकूय आमकां बरेपण पळोवपाक मेळटलें म्हण अपेक्षा दवरून तुमकां शुभेच्छा दिता आसतना हांव एकूच सांगपाक सोदतां, गोंयचो सांबाळ एकटो केन्ना कोण करूना, एकटो कोण करना, तुमी सगळे जाण करता. आमचे बरोबर मेळप, आमी सगळे मेळून गोंय सांबाळया. आनी खऱ्यांनी अर्थान हे जे गांधीजी आमचे जे म्हणलेले तें द रियल इंडिया लिव्स इन द विलेजीस, आमचे गोंयाय बीन द रियल गोवा लिव्स इन द विलेजीस. आमचे इतले सुंदर विलेज आसा त्यो सांबाळपाचे, ते बरे भाशेन तेंचो सांबाळ करपाचो, बरे ते डेव्हलपमेंट करपाचे, आहा तशे ब्युटी प्रिजर्व करपाची, एनवायरमेंट सांबाळपाचे, परिवारांना कांय वाट लावपा न्हू, हें कोणाचें काम आसता? तुमचें सगळ्यांचें काम आसता. आनी हांव समजतां तेजो सांबाळ करून तुमी सदांच गोंय सांबाळटले, आमचे बरोबर मेळून काम करतले म्हूण परत एकदां तुमकां शुभेच्छा दिता आनी म्हाजी 2 उतरां सोबयतां. चड आनी चड देव बरें करून. देव बरें करूं सर. गोंयच्या फुडाराच्या नदरेंतल्यान, नितळसाणेच्या नदरेंतल्यान आणि ग्राम विकासाच्या नदरेंतल्यान समर्पक विचार तुम्ही मांडले. सगळ्यांच्या वतीन देव बरें करूं. उपरांत 2 पुस्तिकांचे लोकार्पण हांगा भौमानेस्त CM सरांच्या हस्तुकी जातले. हांव तांच्या लागीं मागता की ह्या पुस्तिकांचे तुमी लोकार्पण करचें. पयल्या सुवातेर ग्राम प्रगती गोवा अशें ह्या पुस्तकाचें टायटल जावन आसा आनी तें पंचायती राज संचालनालयान तयार केल्लें आसा. देव बरें करूं. दुसरी पुस्तिका बेस्ट प्रॅक्टिसेस इन गोवाज विलेज पंचायत, जे पुस्तक जिपार्डान तयार केलां. खूब रिसर्च, फील्ड वर्क हाच्या उपरांत तयार जाल्ले हे दोन्ही पुस्तिका, तांचे लोकार्पण भौमानेस्त मुखेलमंत्र्यांच्या हस्तुकी तशेंच मानेस्तांच्या हस्तुकी. देव बरें करूं. आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोंय ही फकत एक संकल्पनाच न्हय, ती आमच्या भविष्याची एक दिका जावन आसा.
गोंयच्या दर एका मळावेल्या उदरगतीक नेवी दिका दिवपी आनी जनतेच्या विश्वासाचें प्रतीक. नेतृत्व तेंच जे लोकांक सदांच आपल्या वांगडा फुडें व्हरपाचो प्रयत्न करता आनी अशेंच गोंयचें संवेदनशील नेतृत्व जनमताचो आनी लोकमनाचो सदांच काळ विचार करपी भोवमनेस्त डॉक्टर प्रमोद बाब सावंत. हांव सगळ्यांच्या वतीन भोवमनेस्त मुखेलमंत्र्या लागीं मागता की सर तुमी मार्गदर्शन करचें. नमस्कार, गुड आफ्टरनून. गोवा पंचायत राज दिसाच्या ह्या खासा सुवाळ्याक आमच्या मदीं आसात आमचे पंचायत मिनिस्टर बाब माविन गुदिनो, तांच्या बरोबर आमचे डायरेक्टर ऑफ पंचायत श्री महादेव आरोंदेकर, आमचे डायरेक्टर ऑफ वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशनचे MD बाब हरीश हडकोणकर, आमचे जिल्हा पंचायतीचे अध्यक्ष सिद्धेश, तशीच रेश्मा बांदोडकर आणि बाकी समोर आशिल्ले म्हजे मोगाळ भाव आनी भयणानो, सरपंच, पंच, जिल्हा पंचायत सदस्य, त्याच बरोबर सेक्रेटरीज आणि खासा करून पत्रकार मित्र आणि मैत्रिणींनो, आज आमी आयच्या ह्या विकसीत गोवा पंचायत संमेलनात मुळात हे घेण्या फाटीमागचो उद्देश आमी जाका म्हणटा की आमची स्थानीक लिडरशीप जी आसा, खरें म्हणजे गांवांत आशिल्ले सगळे जे लिडर्स आसात तांच्या कडेन कम्युनिकेट करपाक, भासाभास करपाची ही एक संद आसा. आनी त्याच निमित्तात हो कार्यक्रम जरी 24 तारखेक पंचायत राज्य दिन जालो जाल्यार आज हो कार्यक्रम आयोजन केला. आयज ह्या कार्यक्रमाचें मुळात जर तुमी स्वरूप पळयशात जाल्यार इट इज एन इंटरॅक्टीव फॉर्मेटांत आशिल्लें. इंटरॅक्टीव फॉर्मेटांत इतक्याच खातीर सगळ्यात पयलीं म्हणटा आमी जर गांव स्वच्छ उरलो जाल्यारूच गोंय स्वच्छ उरतलें. आनी ताका लागून म्हाका दिसता वेस्ट मॅनेजमेंट ह्या विशयाचेर भासाभास घडोवन हाडली. आनी ही भासाभास घडोवन हाडटा आसतना आमचे सॉलीड वेस्ट मॅनेजमेंटाचो MD आसत किंवा एखादो कॉन्ट्रॅक्टर आसत किंवा एखादो BDO आसत, तुमच्या कडेन कितें डिफिकल्टीज आसा, आमी एक्झॅक्टली करता कितें आनी कशा पद्दतीन आपलो गांव नितळ उरूं शकता आनी ताज्या उपरांत गोंय नितळ उरूं शकता, ही भासाभास आशिल्ली. त्या खातीर तुमचें सहकार्य खूब म्हत्वाचें आशिल्लें. म्हाका दिसता आयच्या भासाभासींतल्यान तुमकां बरेचशे विशय सुटावे जाले आसतले, बरेचशे विशय तुमकां कळ्ळे आसतले, तुमी समजुनूय घेवचे. आनी जर वता वता तुमकां सजेशन्स आसत जाल्यार ज्या पेपराचेर तुमची सजेशन्स बरोवची आनी वता आसतना आमी सजेशन बॉक्स दवरला. हांवें मुद्दाम म्हणटा आमी सजेशन बॉक्स भायर दवरला. तुमची सगळ्यांची सजेशन्स आमच्या खातीर इम्पॉर्टन्स आसा, कारण आमकां खंय बदल करपाक जाय ते बदल लक्षांत घेवन, म्हणजे आमकां एडमिनिस्ट्रेटिवली बदल करपाक जाय काय आमकां आजुनूय नवीन रिफॉर्म्स हाडपाक जाय, हाजो विचार करून तुमची सजेशन्स आमच्या खातीर म्हत्वाची. ती वयता आसतना तुमी सजेशन्स दिवची. म्हाका दिसता पयलेच फावटी आमी अशा पद्दतीचो कार्यक्रम घडोवन हाडटा की ज्या निमित्तात डायरेक्टली, म्हणजे एखादो पंच आपल्याक दिसता ते सजेशन डायरेक्टली डायरेक्टर पंचायतीक न्ही, पंचायत मिनिस्टराकूच ते सजेशन्स कळोवपाक शकता, अशा पद्दतीचो हो कार्यक्रम आशिल्लो. दुसऱ्या सुवातीचेर म्हाका दिसता दुसरी जी भासाभास जाली, आमकां सगळ्या जाणांक स्टे कॅटल्स आनी स्टे डॉग्स हाजो सगळ्यात व्हडलो प्रॉब्लेम सद्या जाणवपाक लागला. सरकाराक म्हणटा आसतना तो तुमकांय बी, आनी ताकाच लागून स्टे कॅटल मॅनेजमेंट ही स्कीम आमी लॉन्च केली. आनी स्टे कॅटल मॅनेजमेंट ही स्कीम लॉन्च करता आसतना तुमकांय वांटेकारी केल्यात. तुमकां वांटेकारी इतक्याच खातीर केल्यात कारण गांवांत आसलेली गोरवां, लोक एक्सिडंट जालो काय ती गाय, हांवें खुबशे फावटी पळयलां, म्हाजे गायचो पांय मोडलो, म्हाजे म्हशीचो पांय मोडलो, आतां म्हाका पयशे दी म्हणून त्या ट्रकवाल्या कडेन पयशे मागपाक येतात. बट तिका व्हरून कोण घरांत बांदपाची वेवस्था कोणूच करिनाशिल्ले. खुबशे आशिल्ले पयलीं, म्हणजे थंयसर येयल्या उपरांत एखादो एक्सिडंट केलो काय ताच्या कडल्यान पयशे काडून घेवपाक सगळें आसता, बट एका रस्त्यार सोडपाक लावंक ना. आमी पळयता की कितल्याशाच लोकांचे जीव गेले, कितल्याशाच लोकांचे पांय मोडले, आनी ह्या कोणाच्या चुकेत, त्या मनजातीच्या चुकेत न्ही तर त्या ओनराच्या चुकेत. हांव जरी सरळ म्हणटलो, खरें म्हणजे तेणी ते दीस आतां उरूंक ना की आमी रस्त्यार गोरवांक सोडून घातली, आसा ती गोरवां. आतां सगळे रस्ते हे स्टेट हायवेज, डिस्ट्रिक्ट हायवेज, नॅशनल हायवे जाल्ले आसा, त्या खातीर तांकां आमी सोडून घालूंक शकना आनी लोकांचो 2 व्हिलरान वचपी लोकांचो जीव घेवंक आमी शकना. ओके, ताका लागून ताका एक तर तेंच्यांनी आपल्या घरांत बांदून घालची, नाजाल्यार पंचायतींनी इनिशिएटिव्स घेवच्यो. हाज्या खातीर म्हाका दिसता आमचो तारी बाब तुमच्या कडेन उलयलो की खूब बऱ्या पद्दतीचें काम. एकटेच न्ही, अशा पद्दतीच्यो 6 गोशाळा आसा ज्याचे आमकां सगळ्यां कडेन
आमी एग्रीमेंट करपाक जाय, जेणे करून ती गोरवां जी आसा पळय न्ही ती तेंच्या कडेन वचपाक जाय. आनी ऑन द सेम वे आमी वेस्ट मॅनेजमेंटाच्या बाबतींत आमच्या कडेन एम्पॅनल्ड लिस्टेड कॉन्ट्रॅक्टर्स आसात, त्याच कॉन्ट्रॅक्टरां कडेन तुमी एग्रीमेंट करपाक जाय, तांकांच काम करपाक लावपाक जाय. कित्याक हांव परत सांगता, आमी जर एम्पॅनल्ड कॉन्ट्रॅक्टरां कडेन काम केलें ना जाल्यार तो आमकां ताका ट्रॅक करपाक जावचो ना. हाज्या फुडें आमच्या सॉलीड वेस्ट मॅनेजमेंटाच्या ऑफिसांतल्यान प्रत्येक कॉन्ट्रॅक्टराक आमी ट्रॅक करतले. इन शॉर्ट इट इज थ्रू द GPS सिस्टम म्हटल्यार जाता. तो खंय तेणे आयज कितलो किलो कलेक्ट केलो, तो आयज खंय उडयता, तेणी पॅकींग खंय केलें हाज्या सयत, नॉट तुमचेंच बट इन्क्लुडींग द IDC आनी इन्क्लुडींग द हॉटेलर्स. म्हणजे हाज्या फुडें कोणाकूच तो कोयर IDCंतलो आनी हॉटेलांतलो हाडून आमच्या गांवांत उडोवपाक मेळचो ना. म्हणून तो हॉटेलांतलो कोयर सुद्दां जो कलेक्ट करता तो हाडून एक्झॅक्टली म्हणजे आमच्या वेस्ट मॅनेजमेंट प्लांटाचेर दिता काय ना, तुमच्या MRF शेडीत तो येता काय ना, तो बेलिंग पॅकींग जावन परत आसा तसो तो इंडस्ट्रीत वता काय ना, हे ट्रॅक जे आसा पळय न्ही हाज्या फुडें वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन करपाचें आसा. म्हणून तुमचो कॉन्ट्रॅक्टर जो आसा हो एम्पॅनल्ड कॉन्ट्रॅक्टर आसप गरजेचें आसा. तुमी ताज्या उपरांत व्हिडियोज पळयले, ज्या व्हिडियोच्या मार्फत आमी म्हणटा की गोंयांत कितल्या बऱ्या पद्दतीची वेस्ट मॅनेजमेंट फॅसिलिटीज आमी तयार केल्या ती. द क्रोर्स ऑफ रुपीज वी हॅड स्पेंड टू क्रिएट दीस टायप ऑफ इन्फ्रास्ट्रक्चर. इट इज नॉट ओन्ली द सॉलीड वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन. म्हणजे सॉलीड वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशनचे 2 प्लांट वेगवेगळे आसा. एक आसा सालिगांव, दुसरो आसा काकोडा. म्हणजे आत्तां म्हाजे तेकोन ZP बशिल्लो बाप सिद्धेश आमचो, ताजें म्हणणें आसा, दोतोर म्हणलो तुमी सगळे कॉन्ट्रॅक्ट म्हणलो तुमी वेस्ट मॅनेजमेंटाकूच कित्याक घेना काय म्हणलो, आमच्या काकोड्या आतां कॉन्ट्रॅक्ट काडला म्हणपालो की आमचो सगळो म्युनिसिपालिटीचो वेस्ट बीस्ट सगळे वेस्ट मॅनेजमेंटूच कलेक्ट करतले. हांवें म्हटलें कारण आमी काकोडांत प्लांट घातला म्हणून तेन्ना इट इज एन अवर एग्रीमेंट वीथ द काकोडा म्युनिसिपालिटी की तो वेस्ट बीन आमी कलेक्ट करपाचो. सगळें म्हणलें आमी जो 15 फायनान्स कमिशन सरकाराचे पयशे सगळे दिता, सगळे पयशे तुमकां वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशनाक दिया, आमी काम करपाक तयार आहा. आनी इट इज आयडिया इज नॉट बॅड, इट आयडिया इज गूड. कारण एकाच शेताच्या अंडर म्हणजे फाल्यां सकाळी म्हणजे हायवेचोय कचरो आमी कलेक्ट करता, बिचाचेरूय कचरो आमी कलेक्ट करता, IDCंतलोय कचरो आमी कलेक्ट करता. म्हणजे आतां कचरोच कलेक्ट करप आनी कचऱ्याचेर पयशे स्पेंड करप तुमकां कदाचित कमी दिसता, बट इट वील गो इन क्रोर्स. म्हणजे हांव तर म्हणटलो 500 कोटी पेक्षा चड हे पयशे आमी, हांव इन्फ्रास्ट्रक्चराक सांगना, फॉर द कलेक्शन पर्पज, फॉर द ह्युमन रिसोर्स मॅन पावरा खातीर आमी स्पेंड करता. म्हणून म्हटलें हाज्या व्यतिरिक्त आमी बायोमेडिकल वेस्ट मॅनेजमेंट फॅसिलिटीज ही कलेक्ट तयार केल्या. कदाचित तुमी बऱ्याच जाणांनी पळोवंक ना आसतली. देशांतली नंबर 1 वीच इज कुणे हांगासर PPP तत्वाचेर हो प्लांट चलता, वीच इज अ पब्लीक प्रायवेट पार्टनरशीप, वन ऑफ द बेस्ट प्लांट इन द कंट्री. आनी अजून पर्यंत तोच चलयता आनी खूब बरो चलता. सगळीं गोंयांतली हॉस्पिटल्स आनी गोंयांतली क्लिनिक्स ही ताच्या कडेन वेस्ट दिता, तो कलेक्ट करता, तो फिसूय कलेक्ट करता. अशें समजूं नाका. त्या खातीर आपल्या खंय कोणी जर नवीन हॉस्पिटल सुरू केलें, क्लिनीक सुरू केलें जाल्यार तांकां सांगात की हय बायोमेडिकल वेस्टा कडेन तुजो कचरो दी आनी तांकां NOCs बाकीचे सगळे जाय त्यो दिल्या उपरांत दियात, ते व्हरून ते थंय ट्रीट करतात. तिसरी गजाल, आमी हॅजार्डस वेस्ट किंवा कॅमिकल वेस्ट जो इंडस्ट्रींतल्यान वता ती फोंडा एनवोकेर पिसुल्ल्या इंडस्ट्रियल इस्टेटांत हाजो सेटअप रेडी केला, वीच इज अगेन ही हॅड स्पेंड मोर दॅन 150 crores ऑफ रुपीज टू एस्टाब्लीश दीस प्लांट. आनी तो पिसुल्ल्या आसा. फाटल्याच दिसांनी हांवें वचून इनॉग्रेट केलो. म्हणजे खंयसरलोय जो हॅजार्डस वेस्ट जो आहा पळय न्ही वो तेणी व्हरचो, तेणी थंय ट्रीट करचो तो, आनी तो ट्रीट करता. ताका लागून आपल्या तेकोन आसलेले IDC हे करता काय ना हाजेर आपलें लक्ष आसप हें गरजेचेर आसा. तुमी म्हणटले दोतोर आमकां कित्याक सांगता, तर आमकां इतक्याच खातीर सांगता कारण तुमकां एक खबर आसप की इतक्या बऱ्या पद्दतीत आमी इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार केला आनी गोंय स्वच्छ आनी सुंदर दवरपा खातीर ह्यो सगळ्यो गजाली आमी सातत्यात करीत आसा. हाज्या बरोबर आमी ETPs आनी STPs अंडर द गोवा पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड एफिशियंट ट्रिटमेंट प्लांट ज्या इंडस्ट्रीत म्हणजे कॅमिकल वेस्ट तेंचो जाता तेंच्यांनी एफिशियंट ट्रिटमेंट प्लांट घालप हो कंपल्सरी आसता. आनी तें उदक ट्रीट करून मागीर तेणी तें उदक जें आसा पळय न्ही गार्डनिंगाक किंवा बाकीच्या हाका वापरप हें गरजेचें आसा आनी तेणी तें करपाक जाय. तेणी तें व्हाळांत आनी न्हंयन आमचे सोडूंक जायना. आमचे नाले जे आसा पळय न्ही हे आमकां तितकेच राखून दवरपाची गरज आसा. म्हणून ज्यो इंडस्ट्रियल इस्टेटी म्हणजे तुमच्या इंडस्ट्रियल इस्टेट पंचायतीन जी इंडस्ट्रियल इस्टेट आसा ती अशा पद्दतीचें जर उदक सोडटा आसत जाल्यार डेफिनेटली यू हॅव द रायट्स
टू कंप्लेन फॉर द पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड, सेंड वन कॉपी टू द DOP ऑल्सो, कारण तांकां आमकां इतको अधिकार आसा. पण बेश्टे न्हू, खरेंच जर ते सोडटा आसत जाल्यार आमी पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक सांगून तेंच्यांनी ETP बसोवचो, आपले तेंच्यांनी ट्रीट करचें उदक हें सांगपाची तितकीच गरज आसा. अँड फोर्थ वन इज द STP, वीच इज एन सिवरेज ट्रिटमेंट प्लांट. आपल्या गांवांत जर एखादो 24 फ्लॅटाच्या वयर एखादो जर प्रोजेक्ट येता, हांवें मुद्दाम म्हटलां 24 फ्लॅटाच्या वयर, जाल्यार त्या बिल्डिंगेक STP आसप कंपल्सरी आसा. हेन्स फोर्थ कन्स्ट्रक्शन लायसन दिता आसतना किंवा ऑक्युपन्सी दिता आसतना त्यांनी STP घातला काय ना हें पळोवप, आनी STP जर घालूंक ना आसत जाल्यार ताका आमकां कन्स्ट्रक्शन लायसनूय दिवपाची गरज ना, ताका आमकां ऑक्युपन्सी दिवपाची गरज. तो रायट तुमचो आसा. म्हणून हांवें म्हटलां जर एखादो सांगून जो तो घेता आसतना तुमच्या कडेन येता आसतना तो घालिनासतना रावत जाल्यार ती समस्या परत आमकां सगळ्या जाणांक जावं शकता. म्हणून आमी STP आनी ETP हे कंपल्सरी आसप हे गरजेचें आसा. हाज्या व्यतिरिक्त आमी भायर एक एक्झिबिशन लायलां. भायर जें एक्झिबिशन लायलां तें पळयता आसत जाल्यार वीच इज एन डे टू डे, आमचे 2-3 कॉन्ट्रॅक्टरांनी लायल्या, इक्विपमेंट लायल्या. तुमच्या पंचायतीन आमी डे टू डे अशा पद्दतीचे इक्विपमेंट्स तुमी वापरता. म्हाका दिसता आमी एम्पॅनल्ड केलां आमच्या सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशनच्या वतीन, जे इक्विपमेंट तुमी खंयचे विकत घेवचे, कोणा कडल्यान विकत घेवचे, तेजे रेट्स कितें आसचे, आनी तो प्रोसेस सामको स्ट्रिमलायन करून दवरला. आनी तो प्रोसेस जर आमी स्ट्रिमलायन केलो आसत जाल्यारूच तुमकां ह्या सगळ्या हातूंतल्यान तुमी खूब बऱ्या पद्दतीन हें सगळें घेवपाक शकतले आनी तें तुमी सगळ्या जाणांनी घेवचें. आनी प्रत्येक कडेन हांव बरेचशे फावटी पळयतां की खूब जाण पंचायतीचो फंड आसा म्हणून ते इक्विपमेंट घेता, बट ते इक्विपमेंट घेतलेल्यांचे इक्विपमेंट कितले कामान आसा हे पळोवपाची जबाबदारी सरपंच, पंच आनी सेक्रेटरी. अशें न्ही की ती फक्त सरपंचाची आनी सेक्रेटरीची आसा. बरेचशे फावटी सरपंच पंचांक कितें दिसता खबर आहा, हांव सरपंच जातलो तेन्ना करता, मागीर पळोवया मरे कितें जातलें, आतां तो आहा मरे पळोवया तो कितें करता तो. ही प्रवृत्ती थोडीशी बंद जावची. म्हणजे आतां प्रत्येक पंचायतीक कितें जालां, 6 म्हयन्याचो नाल्यार 1 वर्साचो सरपंच जाला म्हणटकीर तो वाट पळयता, हांव जातलो तेन्ना बरो करतलो. ती वाट पळोवं नाकात. शेवटी पंचायत ही म्हजी पंचायत आसा. म्हजी पंचायत ह्या भावनेंतल्यान जर आमी काम करपाक लागले आसत आनी हो म्हजो गांव आसा जाल्यार आमी त्या पंचायतीक खूब बऱ्या पद्दतीन करपाक शकतले अशें म्हाका दिसता. 191 पंचायतींतल्यान हें बरें काम जावचें ऑनरेबल पंचायत मिनिस्टर हांच्यांनी मार्गदर्शन करता आसतना ह्या सगळ्या विशयांक तेंच्यांनी टच केला. त्या विशयांक हांव परत रिपीट करचो ना. तांच्यांनी डिजिटल पंचायत हाजेर तेंच्यांनी उलयलें, स्मार्ट गव्हर्नन्स हाजेर तेंच्यांनी उलयलें. म्हणजे तेंच्यांनी विथ फेस अटेंडन्स म्हणजे ही तेंच्यांनी नवीन सिस्टम जेणे करून पंचायतींतलो सेक्रेटरी, पंचायतींतलो क्लार्क आनी पंचायतींतलो तलाटी हो पंचायतींत आसूंकूच जायो. इट इज अ कंपल्सरी. कारण आमी पळयता बरेचशे फावटी जाल्लें आसता कितें, आनी दुसरें आमचे सोशल वेलफेरांतलो स्टाफ, जो सोशल वेलफेरांतलो तेंच्यांनी जो थंयसर अपॉयंट केल्लो स्टाफ जो आसा होय त्या पंचायतीन आसप. तो जर येयना जाल्यार तितकीच सरपंच आनी पंचांची जबाबदारी आसा. बरेचशे फावटी एका सेक्रेटरी कडेन हांव टिका करिना, पण 2-2 पंचायती आसता, 3-3 पंचायती आसता, बट तो खंयचेच पंचायतीन एकदांय नासता. अशेंय बी आसा. थोडेशे तलाटी आपूण कलेक्टरान गेला किंवा डेप्युटी कलेक्टरान गेला म्हणटा आनी तो कलेक्टरानूय ना आनी तो पंचायतीनूय ना, होय आसता. बट ताजेर देखरेख दवरप, कारण म्हज्या पंचायतीचें काम हें लोकां खातीर आसा आनी तें कशें बरें चलतलें हें जर आमी पळयलें आसत जाल्यार म्हाका दिसता तें आमीच पंच म्हणून आमी तें खूब बरें करपाक शकतले. म्हणून नियमीत गोवा ॲप हाच्या अंतर्गत तांच्यांनी ती AI बेस्ड फेशियल रिकॉग्निशन अटेंडन्स हो जो केला तो तुमीय बी म्हयन्यांतल्यान एकदां चॅक करपाक जाय की बाबा हय हे ऑलरेडी म्हणजे ताची लिंक आमच्या DOP कडेन आसाच आसा, बट दॅट इज तुमची रिस्पॉन्सिबिलिटी उरता. आमी सुरू केल्ली, आमी बरेचशे फावटी आमी प्रत्येकान आमच्यो वेबसायट सुरू केल्या. आमी थोड्या दिसाच्या भितर इट इज अ कॉमन वेबसायट फॉर्मेट कशा पद्दतीन आसचो हाजेर आमचो DOP तुमकां ऑलरेडी कळयतलो, जेणे करून ती कॉमन वेबसायट सगळे आसची वेबसायट पण ते कॉमन फॉर्मेटान आसप ही गरजेची आसा. आमी गोवा ऑनलायन सर्विसीस सुरवात केला, जेणे करून आमी एप्रॉक्सिमेटली 254 सर्विसीस ह्यो ऑनलायन पद्दतीन दिता. आमच्या कडल्यान आसलेलें इंटरनेट कनेक्शन चलता काय ना, आमी बाकीच्या डिपार्टमेंटाच्या बरोबर ऑनलायन कनेक्टेड आसा काय ना हेंय बी पळोवप आनी त्या निमित्तान तितके प्रॉम्प्टली म्हणजे आपल्या कडेन जो ऑनलायन पद्दतीन मागता आसत ही सेक्रेटरीची रिस्पॉन्सिबिलिटी आसत, बट गांवांतल्या एखाद्या सरपंचाची तितकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा. हय, हांव सगळें 100% ऑनलायन जाता अशें म्हणना,
बट एटलिस्ट फ्यू सर्विसीस आमी JLच्या सहकार्यात ऑनलायन दिता, त्या खातीर आपलो आसलेलो इंटरनेट वो सदोदीत तो कनेक्टेड आसता काय ना हाजेर लक्ष दिवप हें गरजेचें आसा. आनी म्हणून आमी स्मार्ट पंचायत ऑफिस ह्या पद्दतीन जर करपाक शकले जाल्यार म्हाका दिसता तें खूब बरें जातलें. हाजेर उलयता आसतना हांव मुद्दामून म्हणटलो की आमी सगळ्या जाणांनी एप्रॉक्सिमेटली हाज्या खातीर म्हजी पंचायत ह्या कन्सेप्टाचेर आमी सगळ्या जाणांनी जर काम करपाक लागले जाल्यार बऱ्योचश्यो गजाली म्हणजे 100% डिजिटल एडॉप्शन्स हे ऑल नोटिफायड सर्विसीस जावच्यो हाज्या खातीर काम करप गरजेचें आसा. रेग्युलर एटेंडन्स तांच्यांनी मार्क करची हाज्या खातीरूय आसा. आमचे 15 दिसाच्या भितर 0 पेंडन्सी डिस्पोजल म्हणजे आपल्या पंचायतीन कांयच उरपाक जायना. खंयचेय येयल्लो करस्पॉन्डन्स कितेंय आसत जाल्यार ते विदीन 15 डेज तरी ते सोंपपाक जाय. कोणी कसलो केल्लो अर्ज आसत जाल्यार ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेट आसत, कन्स्ट्रक्शन वॉट एवर द थिंग्स आमकां पॉझिटिव्ह नेगेटिव्ह बट जे कितें आसत ते डिसिजन जे आसा हे त्या बद्दल घेवपाक जाय. ISO सर्टिफायड आमच्यो म्हाका दिसता फक्त माविनान मेन्शनूय केल्यो 10-12 पंचायती आमच्यो ISO सर्टिफायड आसा. पण 100% पंचायती ISO सर्टिफायड जावपाक काय हरकत ना. ज्यो ISO सर्टिफायड आसा तांचें हांव खूब खूब अभिनंदन करता. त्यो अभिनंदनाक पात्र आसात. बाकीच्यांनी त्याच पद्दतीचें काम हे करचें. वेस्ट मॅनेजमेंटात आमी प्रॉम्प्ट आसचे म्हणून आमी म्हटलां की सगळ्या बाबतींत तो वेस्ट, कारण तांच्यांनी A to Z वेस्ट ट्रीट करचो आनी 0 वेस्टाचेर येवचें. डस्टबीन फ्री वार्ड आसचे. आमी प्रत्येक कडेन पळयता आमी थोडे कडेन वार्ड म्हणजे डस्टबीन दवरपाची करता बट थंयसर मागीर व्हडले डीग जावपाक लागता. ताज्या व्यतिरिक्त जावची. फायनान्शियल ट्रान्सपरन्सी आसची आमच्या पंचायतीन. म्हणजे आमकां कोणी जरी ग्रामसभेक विचारलें जाल्यार आमचो हिशोब निव्वळ आनी क्लियर आसचो. कित्याक तुमी मोडले पयशे, हय ह्या कामा खातीर मोडल्या, वो प्रोसिजर आमी फॉलो केला, इतकें सांगपाचो प्रॉम्प्ट. म्हणजे ना जाल्यार गांवांत आमकां खबर आहा की मुद्दामून एखाद्या पंचाक म्हणजे त्या गटाराक पयशे मोडले ते खंय गेले एखाद्याचेर आरोप करप हें चालूच आसता. त्या खातीर तितकें खूब बऱ्या पद्दतीन आमचे स्वयंपूर्ण मित्र तुमच्या ग्रामपंचायतीन आसा. आयजूय बी काही स्वयंपूर्ण मित्र आसात जे खूब बरें काम करता. हांवें पळयलां की फाटलीं 5 वर्सां सगळीत काम करता आसतना तांच्यांनी इनोवेटीव प्रोजेक्ट आपल्या ग्रामपंचायतीन घेतल्या. अंडर द आर्टिकल 275 स्पेशली द ट्रायबल फंड्स तांच्यांनी गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया कडल्यान मागोवन घेवन तांच्यांनी केले. तांच्यांनी थोड्याच जाणांक रोटरी क्लब, लायन्स क्लब हांच्या सहकार्यान तांच्यांनी थोड्या जाणांक घरां बांदून दिलीं. तांच्यांनी इनोवेटीव प्रोजेक्ट म्हणजे हांव म्हणटलो की महिलांच्या खातीर आसत जाल्यार ते प्रोजेक्ट तांच्यांनी घडोवन हाडले. म्हणून हांव तांचेंय बी अभिनंदन करतलो. तें आसपाक जाय. नेक्स्ट इज एन एवरी पंचायत शूड बी द हावस टॅक्स आनी गार्बेज टॅक्स. आमी पळयता की कितलोसोच पेंडींग आसा. 8-8 वर्सां 10-10 वर्सां कोण घेयत ना. हांवें तर ताका सांगलें एक सिस्टम घाल, इज एम्पॅनल्ड वीथ द बँक्स. म्हणजे बँके कडल्यान बँकूच कलेक्ट करपाक तयार आसा. तुमी जर त्या बँकेक अकावंट्स दिले. गार्बेज टॅक्स 100% आतां कलेक्ट जावपाक जाय. कारण गार्बेज टॅक्स जर कलेक्ट जालो ना तो तुमी ठरयात. म्हणजे तुमी म्हयन्याक 70 रुपया ठरयात, म्हयन्याक 50 रुपया ठरयात, बट ठरयात. प्रत्येकाची गार्बेज जेन्ना आमी कलेक्ट करता पयलीं ही गार्बेज नासताली. पयलीं लोक गार्बेज दिनाशिल्ले. म्हणून आतां 50 रुपया सुद्दां टॅक्स जालो व्हडलो न्ही लोकांक 50 रुपया दिवपाक. लोकांनी रूम जे भाड्याक दिल्ले आसा 8-8, 10-10 रूम, त्या रुमांकूय बी परत गार्बेज लायत. नाजाल्यार जाला कितें, ते गार्बेज व्हरतात, ते गार्बेज सगळी पिशवेन बांदतात आनी वाटेक वयता अशी पिशवी उडयता. म्हणजे आमच्या गांवांत सगळ्यो पिशव्यो उडोवपाची पद्दत ह्या भाड्याक रावल्ल्या लोकांनी चड केल्या, गांवांतल्या लोकांनी करूंक ना. म्हणून तांकांय सांगात तुमी जेंकां भाड्याक दवरल्या पळय न्ही तांच्याय कडल्यान तांच्या म्हयन्याक 50 रुपया हे पंचायती घेवन आमी तेंचोय कचरो व्हरता हें सांगपाची गरज आसा. आनी तो जेन्ना आमी व्हरना जाल्यार हें केन्ना पॉसिबल जावचें ना. म्हणून तुमी मिनिमम जरी आसलो जाल्यार गार्बेज टॅक्स आनी हावस टॅक्स वो एटलिस्ट म्हणजे हावस टॅक्स एन्युअली कलेक्ट केलो, गार्बेज टॅक्स मंथली कलेक्ट केलो, वांगडा एका वर्साचो कलेक्ट केलो सुद्दां जाल्यार काय हरकत ना. आमी बरेचशे फावटी ते जेन्ना रेजिडंट सर्टिफिकेट व्हरोंक येतले, इन्कम सर्टिफिकेट व्हरोंक येतले तेन्नाच सगळे भर म्हणटा आनी मागीर एका वर्साचो वांगडा भरता आनी तेज्या उपरांत दिता. तेज्या विशीं आमी करप हें गरजेचें आसा. म्हाका दिसता आमच्यो बऱ्योचश्यो पंचायती ह्यो ग्रीन एनर्जी इन्स्टॉलेशन म्हणजे आमी सोलार इन्स्टॉलेशनाचेर भर दिला. गॅडाचो वर्कशॉप येवच्या पयलीं म्हाका दिसता जाला आसतलो की कशा पद्दतीन तुमी सोलार गांवांतल्यान प्रमोट करूं शकता. बट आपली पंचायत ही ग्रीन एनर्जीत कन्वर्ट आमी करपा खातीर आमी इनिशिएटिव्स घेवचो. आमकां जें बील येता तें बील झिरो डावन जावंक शकता. म्हणून पंचायतीचेर सोलार घालपाचो कन्सेप्ट हो जर तुमी सुरवात केलो माय गेडा डिपार्टमेंट वील हेल्प यू. तुमी केन्नाय म्हणजे गेडा डिपार्टमेंटाचे रिप्रेझेंटेटिव्ह आयला किंवा भायर स्टॉल लायला आसतले तेंच्यांनी तांचो नंबर घेयात, तांकां कॉल करात आनी आपली पंचायत जी आसा पळय न्ही ही ग्रीन पंचायतीत कन्वर्ट करात.
आपल्या पंचायतीचो म्हणजे आमी सिटीजन चार्टर ताका भायर आमी लायल्लो आसा की पंचायतीन आपल्या लोकसंख्या कितली आसा, शेतकरी कितले आसा, आमी शेतकरी तांकां किसान कार्ड कितली दिल्या, हे सगळो चार्टर जो आसता भायर हो लावन दवरचो, जेणे करून ऑलवेज पयलीं आसतालो, पयलीं ते सेक्रेटरी बरयताले बी, आतां थोडेशे जाण विसरल्या तो, बट तो आसप हो तितकोच इम्पॉर्टंट आसा. बायोडायवर्सिटी प्रोटेक्शना खातीर आमी आमच्या बायोडायवर्सिटी कमिटींत प्रदीप सर मुकादम येवंक ना, पण आमी सगळी कडेन ऑफकोर्स बायोडायवर्सिटी प्रोटेक्शना खातीर आमची बायोडायवर्सिटी कमिटी काडची. बऱ्या विचाराचे लोक हे बायोडायवर्सिटी प्रोटेक्शना खातीर तांच्यांनी हें करचो अशें म्हाका दिसता. आपल्या पंचायतीचो इन्फ्रास्ट्रक्चर बरो करपा खातीर सातत्यात काम करचें, सगळ्या जाणांनी करचें. पण आमी बरेचशे फावटी हांव RDA डिपार्टमेंट सद्या म्हाजे कडेन आसा, आमी बऱ्याच जाणांक फंड दिता. RDA डिपार्टमेंटाच्या केन्ना केन्ना आमी 30 लाख 40 लाखूय दिता. बट खूब जाण ब्युटिफिकेशनाच्या नांवा सकयल ते फक्त पेवर ब्लॉक घालता. पंचायतीक रेव्हेन्यू कलेक्ट करपाचो आमी एखादो प्रोजेक्ट करा म्हटलो जाल्यार तो कोणूच करिना. आमी फाटले फावटी सगळ्या जाणांक 50 लाख रुपया दिले. बऱ्याच जाणांनी म्हटलें की आमी पंच कितले 10 जाण 5-5 लाख रुपया वाटून घेवया आनी एक गटर बांदुया सगळे जाण. बऱ्यापैकी गटर बांदले म्हणटा ते आमी. अरे आमी 50 लाख रुपया दिल्ले तुमकां रेव्हेन्यू कलेक्ट करपा खातीर. आज तालिगांवची पंचायत स्वता स्वयंपूर्ण कित्याक जाल्या? तेंच्या हॉलाचें भाडेंच 1 लाख रुपया आसा, मागीर 3 लाख जालें, आतां चड जालां. तुमी तुमच्या पंचायतीन 50 लाखाचो हॉल कित्याक बांदूं न्हय? 50 लाख इज एन बीग अमावंट. म्हणजे तितूंतल्यान आसल्यार 50 लाखाचो जर हॉल बांदलो किंवा जाल्यार ताचो रेव्हेन्यू तुमच्याय गांवांत एखादो लग्न समारंभ, मुंजी समारंभ, कितें खूब कितें जायत आसता. हांव म्हणटा थंयसर तुमकां ना म्हणटा जाल्यार 20-25 हजार रुपया म्हयने पर डे भाडें दिवपाक कांय हरकत ना. गटारां बांदून पयशे वेस्ट करूं नाकात. गटारां उदक तें जमनीन जिरोनी, थंयसरूय कॉन्क्रीट घालूं नाकात. प्रत्येक कडेन पेवर ब्लॉक घालून ब्युटिफाय करता हेजें ताका नांव दिवं नाकात. आमकां जाला कितें, आमी बरेचशे फावटी गणेश विसर्जन म्हणटा करुया. गणेश विसर्जनाच्या स्थळाचेर आमी वर्सांतल्यान एकदांच वयता आनी थंय व्हडले आमी मोठ्यो शेडी बांदता, थंय पेवर ब्लॉक घालता, निव्वळ करता आनी वयता कितल्याक? अर्द्या वरा खातीर वयता. गणपतीक फक्त बुडोवपा खातीरच वयता. ताच्या पेक्षा बेस्ट वे शाळेचो टॉयलेट बांदात, शाळेच्या भुरग्यां खातीर बांदात, किंवा बायलांक एखादो 50 लाख रुपयाचो हॉल बांदून बायलांक दियात. तांकां थंयसरलो आपलो सेंटर चलोवनी. RDAचो सेल्फ हेल्प ग्रूप आहा पळय न्ही, तांकां थंयसर आपलो कुणबी शॉल तयार करुनी. इनोवेटीव प्रोजेक्ट हे आमच्या तकलेंतल्यान येवपाक जाय. कितलो चड फायदो हो आमकां जातलो आनी कसो जातलो हो आमी पळोवपाक जाय. मागीर हांव करिना म्हणना, थोड्यो पंचायती करतात बट बऱ्योचश्यो पंचायती करिना. हें म्हाका सांगता आसतना वायट दिसता. हें सगळ्या जाणांनी करप म्हणजे आमी त्या खातीर म्हणटा की इन्फ्रास्ट्रक्चर एक्सलन्स आसप हें गरजेचें आसा. इन्क्लुजिविटी आमी जें म्हणटा की म्हाज्या पंचायतीन आमी सुदोदीत ऑलवेज इतकें आसपाक जाय. इन्क्लुजिविटी हांव कित्याक उलयतां, आमी इंटरनॅशनल पर्पल फेस्टिवल घेतलो. म्हाज्या पंचायतीन एकूय दिव्यांग मनीस उरूंक जायना की जेका जो इक्विपमेंट मेळूंक ना. हाजी जबाबदारी प्रत्येक वार्डांतल्या पंचान जर घेतली आसत जाल्यार ताका तें मेळोंक शकता. हांवें पयलें एकदां एका मतदारसंघान गेल्लो, तेणी म्हाका एकटो व्हिलचॅराचेर बसून आयलो आनी म्हाका तेणी हात दिलो. दोतोर देव बरें करूं हांव म्हणपा लागलो की तूं ह्या कार्यक्रमाच्या मुळे म्हणलो तुवें म्हाका व्हिलचॅर धाडून दिली. कोणी तरी आमच्याच पंचान फॉर्म बीन भरून मेळ्ळी. आपूण म्हणालो 7 वर्सां सूर्य पळोवंक नासलो. 7 वर्सां सूर्य पळोवंक नासलो कारण आपूण बेडार पडून आशिल्लो. म्हणालो तुज्या दिव्यांग कार्यक्रमा खातीर आपल्याक व्हिलचॅर मेळ्ळी. आपूण आतां व्हिलचॅर दुखलीत घरा भायर तरी येता. पण एक्चुअली काम हांवें प्रॅक्टिकली करूंक नासलें, म्हाज्या पंचान एखादें केल्लें. बट तेणी म्हाका भायर येवन हांव कार्यक्रमाक थंय नाल्ल फोडूंक गेलो त्या पंचायतीन येवन तेणी सांगलें. म्हणजे इतके लोकूय बी जे आसा पळय न्ही आमकां मदत करता. आनी हे